गोंयांत अपघाताचो आंकडो दिसान दीस वाडत आसा। येरादारी नेमांक पाळो दिनासतना गाडी चलोवप हे वाडट्या अपघाता फाटलें मुख्य कारण जावन आसा। 1 जानेवारी ते 30 नोव्हेंबर ह्या 11 म्हयन्याच्या कालावधीत मडगांव येरादारी पुलिशेन 25,885 जाणांचेर कारवाय करीत वट 2.23 कोटीचो दंड वसूल केला। तशेंच हे कारवायेंत वट 3,665 जाणांची लायसनां पुलिशेन निलंबीत केल्यात। ह्या कारवायेंत नो एंट्री झोनात गाडी चलोवप, धोकोदायक पार्किंग, हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप, ओव्हर स्पिडीन तशेंच सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर पुलिशेन कारवाय केल्ली। येरादारी नेम मोडिल्ल्यांचो आस्पाव। नो एंट्रीत गाडी घालपी 10,288 केशी, धोकोदायक पार्किंग 9,978 केशी, हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप 3,187 केशी, ओव्हर स्पिडीन गाडी चलोवप 1,870 केशी, जाल्यार सोरो पिवन गाडी चलोवपी 562 केशी। 1 जानेवारी ते 30 नोव्हेंबर 2024 या 11 महिन्याच्या कालावधी भितर मडगांव पुलिसांनी वट्ट 2,23,18,00,000 रुपया जमा कलेक्ट केल्ले आसात। हे जे पयशे जे आशिल्ले हे जे ट्रॅफिक वायोलेटर आसात, वेगवेगळे तरेचे जे ट्रॅफिक वायोलेशनां जातात ह्या शहरां भितर तांचे कडल्यान जी फायन आयिल्ली त्या हातूंतल्यान हे पयशे जमा जाल्ले आसात। हाजे वयल्यान कळटा की कितले मोठ्या प्रमाणान ट्रॅफिक वायोलेशन जाता। ते हातूंत भितर सगळ्यांत चड ज्यो केसी आशिल्ल्यो त्यो म्हणजे डेंजरस पार्किंगाच्यो जवळ जवळ 10,000 केसी, त्या भायर नो एंट्री भितर गाडी चलोवप हाज्योय 10,000च्या वयर केसी, ड्रायव्हिंग विदावट हेल्मेट हाज्यो 3,000 सुमार केसी, विदावट सीट बेल्ट, टिंटेड ग्लास, नो पार्किंगाक भितर गाडी पार्क करप, अश्यो वेगवेगळ्यो केसी मडगांव पुलिसांनी बूक करून ह्यो 2 कोटीच्या वयर जे 2,23,18,00,000 हे मडगांव पुलिसांनी जमा केल्ले आसात। आनी हाजे वयल्यान एक कळटा की फायन वाडयली तरीकय लोक ट्रॅफिकाचे जे रुल्स आसात ते मोडपाक कशेंच फाटीं फुडें रावनात। लोक मोठ्या प्रमाणान हे रुल्स मोडटात। आमचे जे मडगांवचे जर पार्किंग पळयलें, लोक जे रस्त्यार जर गाडी पार्क करतात, खंय मदली रस्त्यार सुद्दां पार्क करून थोडे कडेन वता फातिमा सारको रस्तो आसा जावं आमचो आबाद फारिया रोड आसतलो, हांगा खंय पार्क करतात। हाका लागून ट्रॅफिक फ्लोवाकय त्रास जाता। त्याच बरोबर हे जे रुल्स जे मोडप जे मोठ्या प्रमाणान वाडटात ताका लागून एक्सिडेंट जावन लोकांचो जीव वचपाचोय मोठ्या प्रमाणान संभावना आसता आनी वचपाक गेल्लोय आसा। हाका लागून ट्रॅफिक वायोलेशना लागून ओव्हर स्पिडींग आसतलें, अशे वेगवेगळे तरेचे रुल्स हे सद्याक मोडप आसा। इतले मजगतीं ह्या 11 म्हयन्या मजगतीं मडगांव पुलिसांनी 3,600 आनी ताजे वयर लायसनां जीं आसात ती सस्पेन्शनाक धाडिल्ली। हो जो आमी आंकडेवारी तुमचे मुखार हाडल्या ती फक्त मडगांव ट्रॅफिक सेलाची। ह्या भायर मडगांव टावन आसतले, फातोड्डा टावन आसतलो, कुंकळे टावन आसतले, हांणी मारिल्ल्यो फायनी वेगळ्यो, त्या भायर RTO आसतले, हांणी मारिल्ल्यो फायनी वेगळ्यो आसात। हो डेटा अजून पर्यंत आयलो ना, पूण हो जर आंकडो जर आमी पळयलो जाल्यार खूब सिरियस हाजेर घेवपाची गरज आसा। अवेरनसूय बी ट्रॅफिक रुल्साचे मोडपाची न्ही, हाका लागून स्कुलांनी अवेरनस करचो जावं तातूंतल्यान कॉलेजींनी अवेरनस मोठ्या प्रमाणान जावपाक जाय अशें दिसून येता। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार।